नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमगाचे येवकार दिसभराच्या म्हत्वाच्या खबरो घेवन हांव दीप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवचे मुखेल खबरो। आरजी पक्ष विसर्जित करपाचो आमचो कसलोच ना हेतू। केंद्रीय समितीच्या एकूय बसकेक आमदार विरेश रावंक ना हजर, सांगता मनोज। सोमारच्या बसकेक येवन सोक्षमोक्ष लावचोच पडटलो, मनोजाचो विरेशाक उलो। सरकार मीन धनियांच्या हातांतले जाले बावले, गांव काबार करपी मायनी नाकाच। मायनिंगा विरोधात लढो दिवपाचो निर्णय घेतला मुळगांवकारांनी। आकेबाईश पंचायतीच्या ग्रामसभेत मेगा प्रकल्प आणि स्मार्ट मीटरावेल्यान जालो बोवाळ। प्रस्तावित मेगा प्रकल्पाचो बांदकाम परवानो रद्द करपी आणि स्मार्ट मीटर बसोवपाक विरोध करपी थाराव ग्रामसभेत जालो मंजूर। आयतारा पिळगांवची ग्रामसभा मातशी तापली। सारमानस रस्त्यावेल्यान जावपी मिनाची येरादारी पावसात दवरची बंद, ग्रामसभेत थळाव्यांनी केली मागणी। थियेचो आमदार फ्लायट मोडार, आमदाराचो लोकांक जाता त्रास म्हणटा किरण कानोळकार। जाल्यार मडकेकार आणि गुटखा खावप्याक थियेकार वेचून हाडचे ना, मंत्री निळकंठ हणकाराची किरणाक जाप। आणि फोणेच्या नागझर कुर्टी वाठारांतल्या एका दादल्याची कूड सापडली कुळेच्या दूधसागर न्हंयेत। पुलिशेन कूड भायर काडून धाडल्या पोस्टमॉर्टमा खातीर फुडलो तपास सुरू। आता खबरो विस्तारान। सरकार मीन धनियांच्या हातांतले बावले जाल्यात, देखून मीन कंपनीचे लाड जातात असो आरोप पर्यावरण मोगी रमेश गांवस हांणी केला। गांव काबार करपी मायनी नाकाच अशी फेरमागणी तांणी केली। मायनिंगा विरोधात संघटीतपणान लढो दिवपाचो निर्णय लेगीत मुळगांवां जाल्ले मायनिंग विरोधी बसकेत घेतलो। थंयसर त्याचे 400 कोटी रुपया दिल्यात सरकाराक, म्हणजे मोदीक। न खाऊंगा न खाने दूंगा, न खाऊंगा न खाने दूंगा अशी घोषणा करणाऱ्या मोदीक 400 कोटी रुपया वेदांतान दिल्या। आता परिणाम असो जाता, हांव आतां थंय पिटिशनर असल्या कारणा खातीर हांवें हें उलोवप काय ना हो म्हाज्या समोरचो प्रश्न आसा, पण ब्रीच जावंक शकता तो। थंय आता आमची केस वर्स जावन गेले। आता डेट दिल्या जुलय म्हयन्यात। जुलय गरज कितें? आमी पुरावो दिला, सुप्रीम कोर्टान जी ऑर्डर दिल्या तो पुरावो दिला। सुप्रीम कोर्टान सांगला त्या आपल्या ऑर्डरीन नो मायन इन द वॉटर बॉडीज। ह्या सगळ्या पासून भितर 13 तळी आसात, 13 तळी, म्हणजे ह्या भितर तुजी मायन चलता। आणि सुप्रीम कोर्ट सांगता कितें? नो मायन इन द वॉटर बॉडीज, म्हणजे तुम्ही एनजीटीन ती ताबडतोब बंद करपाक जाय आसा, पण ते केली आसा। 1 किलोमीटर भायर जर त्या तुमच्या ह्या तळ्या कडल्यान जर जे व्हडले तळे आसा त्याच्या कडल्यान 1 किलोमीटर भायर गेलो जाल्यार ती मायन खंय पावतली? सोंपली न्हू, सोंपली। म्हणजे प्रश्न कसो आसा, तूं असो जेवपाक गावना जाल्यार अशें जेवप, म्हाजें म्हणणें अशें। तो कायद्याचो आधार घेवपाचो आमी आतां, पण तुम्ही मातशें फाटल्यान लक्ष करतले। ही जी 5 गांवांक त्रास करणारी मायन आसा ती बंद केली। सादी गजाल, तुजी सगळी प्रॉपर्टी तूं कोणाक दिलो तूं दिवं नाका, आमकां तशें ना, देणे ना घेणे। तूं फक्त इतकेंच कर, 5 गांवाची वाट लायणारी तुजी मायन जी आसा वेदांता तीच बंद कर, आणि सांग लोकांक, ह्या सगळ्या लोकांक शिरगांव, मुळगांव, त्याच्या नंतर धबधब्याचेर मया अशा सगळ्यांक तांकां सांग, बाबारो आतां म्हाका कोण ना, त्यामुळे ही मायन हांव चलोवचो ना, हांव ती तुमच्या खातीर सोडटा अशें सांगचें तेणी। म्हणजे काम सोंपलें, सोंपें काम। मागीर लोकांक बसपाची गरज ना, झगडपाची गरज ना, कलेक्टरा कडेन ऑफिसार वचपाची गरज ना, वयर मायनीन वचून वत खावपाची गरज ना, कसलीच गरज ना न्हू, इतकेंच सांग न्हू। उलोवया ते जे पळय तेंच्यांनी फॅक्ट्स दिल्यात, जे तेंच्यांनी बरोवन आतां लिस्ट केला तेजेर उलोवंक जाय आमी। तेंच्यांनी कितें केलां आनी ते थंयसर कितें करतात
आनी ते इलिगल तितून दिला व्हरून तितून कितें करिना हें पळोवया आनी आमी तेंचे कडेन जावपाना. आमी बी थंयसर तेंचो तसोच हें केला. आतां पळोवंक वचत जाल्यार हडवलपाक गांवांनी अशी परिस्थिती केल्या, आमचे जे लोक कोण आपले सगळे बायलेचे हेजे तेजे भांगर काडून टिप्परी विकत्यो घेतल्यो, कारण तांकां टिप्पर बँकेक कोणूच दिना. कित्याक हे फटींग लोक म्हणटात टिप्परवाले म्हटले. सद्याची परिस्थिती अशी आहा, तेंच्यांनी आपली भांगरां थंयसर दवरली आनी टिप्परी घेतली आनी आतां वयर थंय जोडटा 1,000 आमकां मेळना म्हणून. बरी परिस्थिती आसा. आनी हो फोमेंटो कंपनी म्हणून थंय असो रडयता की लोकांक थंय दुख्खाच्यो झऱ्यो व्हांवतात सद्या. आनी झक मारली आनी ह्या मायनींग कंपनीक आमी परमिशन दिली. तेन्ना जर डिनाय केल्ली आनी म्हाजें जर आयकलें जाल्यार बरें जातलें आसलें. आनी सगळे जाण म्हाका सांगतात. ग्रामसभेत मेगा प्रकल्प आणि स्मार्ट मिटरा वयल्यान बोवाळ जालो. ग्रामस्थ तशेंच पंच वांगड्यांच्या तेक्यान प्रस्तावित मेगा प्रकल्पाचो बांदकाम परवानो रद्द करपी आणि स्मार्ट मीटर बसोवपाक विरोध करपी थाराव ग्रामसभेत मंजूर जालो. पळयात पुराय बातमी. आके बायश ग्रामसभेत महत्वाच्या विशयांचेर चर्चा जाली. 40 फ्लॅट आणि 20 दुकानांचो मेगा प्रकल्प आणि स्मार्ट मिटरा वयल्यान बोवाळ जालो. पंचायत वाठारांत येवपी मेगा प्रकल्पाचेर ग्रामसभेत चर्चा जावपाक जाय आशिल्ली, मात पंचायतीन ह्या प्रकल्पाक पयलींच मान्यताय दिल्ली. देखून हाचेर ग्रामसभेत चर्चा जावची म्हूण पत्र बरयल्लें अशें आदलो सरपंच सिद्धेश भगतान सांगलें. हे पत्रा विशीं सचिवाक जाप विचारली तेन्ना हो विशय ग्रामसभेत घेवपाक शकना अशें सचिवान पत्रावरवीं सिद्धेशाक कळयलें. मात मिनिट्स बरय नासतना आपल्याक पत्र धाडलां. ह्या पत्राक अर्थ नाशिल्ल्यान ते जापेचें पत्र आपणें पिजून उडयलें अशें भगत हाचें म्हणणें. आपूण संबंदीत प्रशासना कडेन सचिवा आड कागाळ दाखल करतलो म्हूण भगत हाणें सांगलें. मजगतीं ग्रामस्थ तशेंच पंच वांगड्याच्या तेक्यान प्रस्तावित मेगा प्रकल्पाचो बांदकाम परवानो रद्द करपी आनी स्मार्ट मिटर बसोवपाक विरोध करपी थाराव ग्रामसभेत मंजूर जालो. हे विशीं भगत हांणी सविस्तर म्हायती दिल्या. आयकात. आयज ग्रामसभेन 2 मेजर इश्यू घेवन आयलो. एक म्हणटा तो मेगा प्रोजेक्ट 41 फ्लॅट्साचो आणि 20 शॉप्साचो, आणि दुसरो म्हणटा तो आमकां स्मार्ट मिटर नाका म्हणून. स्मार्ट मिटराचे रेझोल्युशन ऑलरेडी पास जालें की विलेजर्स ऑफ आकेम्बाईज हॅव क्लियरली मेन्शन्ड अँड टोल्ड दॅट दे डोंट वॉन्ट स्मार्ट मिटर्स. आणि मेन मुद्दो आशिल्लो की तो कन्स्ट्रक्शनाचो, की 40 फ्लॅट्स येतात आणि 20 शॉपां येतात आकेम्बाईजाच्या गांवांत. आमचो डिमांड आशिल्लो हे तुमी ग्रामसभाक घालून अप्रूव्ह करपाक जाय आशिल्लें, पूण पंचायतीन हेच्या पयलींच अप्रूव्ह केल्लें ऑन लिगल अँड टेक्निकल ग्राउंड्स. आमकां विचारूं ना. तेन्ना हांवें लेटर घातलें ऑब्जेक्शन की पुट इट इन द ग्रामसभाक. कित्याक सगळी गोष्टी आकेम्बाईजाची टेक्निकल आसता, गांवपण आसता. कित्याक एक 41 फ्लॅट्स येवप म्हणल्यार एक धाकटोसो गांव सेटअप जाता थंय. आनी ताका रिसोर्सीस कशे मेळटा, ताका वॉटर कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय, ताका ट्रॅफिक, ताका ड्रेनेजीस, ताका वॉटर लॉगिंग कशें आसा, कितें आसा, हे कोणाकूच खबर ना. तू पेपर कित्याक पेरलो? पेपर कित्याक पिनलो म्हणल्यार सिंपल गजाल, तेमी मिनिट्स बरयनासतना म्हाका लेटर रिप्लाय केला. लेटर रिप्लाय तेमी कितें केला, सेक्रेटरीन कितें काय म्हणून केला काय म्हणल्यार पंचायतीन पास केला आनी देर इज नो रायट फॉर द ग्रामसभा हो प्रोजेक्ट टेबल करपाक. सो हांवें म्हणलें ग्रामसभा टेबल पास करपाक कसो रायट ना, कित्याक सेक्शन 5 आनी अंडर सेक्शन 6 ऑफ पंचायती राज एक्ट क्लियरली सांगता की बाबा खंयचोय इश्यू आसा अफेक्टिंग द विलेजर्स ऑफ आकेम्बाई ऑफ एनी विलेज इट हॅज टू बी प्लेस्ड बिफोर द ग्रामसभा, बिकॉज इट विल अफेक्ट द सराउंडिंग. हो लायसन दितलो सेक्रेटरी आनी वतलो फाल्यां, लोक फसतले. म्हणून ते रागान ते लेटराक ते व्हॅल्यू ना. तेणी ताका इंग्लिशीन ते लेटर ते वर्ड एक्सप्लेन करून ताका इंग्लिशीन त्या वर्डाचो मिनिंगय खबर ना. तर ते लेटर तेणी म्हाका कितें धाडला, मिनिट्सान ना लेटर धाडला म्हाका एज पर द मिनिट्स म्हणून. मिनिट्सान लेटरूच ना म्हणून ताका व्हॅल्यू ना. म्हणून काडला आनी पिनून ताकाच दिले. बाबा तुका हांव एक एप्लिकेशन घायलो पंचायताक टू हॉल्ट ऑल परमिशन फॉर प्रोजेक्ट्स. आतां 15 दीस दिल्ले ताका, दे कुड नॉट रिप्लाय. सो आय फायल्ड अपील टू बीडीओ. 2 हियरिंग जाले, ही हॅज नॉट कम. सिद्धेश भक्तान इश्यू काढला की इन फ्युचर खंयचे जर प्रोजेक्ट जर नवे जर येयत, जसे आमचे मोर दॅन 15 फ्लॅट आणि 20 फ्लॅट म्हणल्यार असले प्रोजेक्ट येतले ते ग्रामसभेक घालून अप्रूव्ह करचे अशें सिद्धेश भक्तान एक प्रपोजल घेतला सगळे लोकांकडे. आमचे एक बारीकसो प्रोजेक्ट हांगा येतालो, म्हणल्यार अराउंड 40 फ्लॅट्स आणि 20 शॉपाचो एक प्रोजेक्ट आसलो. त्या प्रोजेक्टाक लागून अप्रुवल म्हणल्यार TCBचे अप्रुवल एज वेल एज ऑल द अप्रुवल जातून आशिल्ले. सो त्या अप्रुवलाचेर आमी ते प्रोजेक्ट दिल्लो ऑलरेडी. म्हणजे आमचे सेक्रेटरी आमकां कितें रायट आसता, TCBन अप्रुवल दिलें म्हणटकीर आमकां फक्त एक रायट आसता की काय म्हणल्यार कितले मेजरमेंट खंयच्या सायडीन कितले ऑफसेट दिल्ले आसा, कितले पार्किंग आसा. म्हणल्यार त्या प्रमाणे आमी इन्स्पेक्शन केल्लें. त्या इन्स्पेक्शनाचेर सगळें ओके आसलें. म्हणटकीर आमी तें अप्रुवल दिलें ताका. डिवोकेशन मागला तो कितें म्हणटा की उदकाचे आनी इलेक्ट्रिसिटीची आमी काडली. तांकां सांगलें कितें काय म्हणटा उदक आनी इलेक्ट्रिसिटी जें आसा पळय तेजें आमकां हें दी म्हण, कितें आमकां वॉटर एंड इलेक्ट्रिसिटी. सो इलेक्ट्रिसिटीचे जाल्यार दिला, उदकाची येवपाचें आसता इकडे.
तो सिद्धेश सांगता कितें म्हणटा उदकाचो प्रॉब्लम जातलो लोकांक तो हाजे वेल्यान तो म्हणटा की ते रिवोकेशन करचें म्हणून. मायनिंग विशयावेल्यान आयतारा जाल्ली पिळगांवची ग्रामसभा मातशी तापली. सारवानस रस्त्या वयल्यान जावपी मिनाची येरादारी पावसात बंद दवरची अशी मागणी लोकांनी ग्रामसभेत केली. प्रभारी सरपंच उमाकांत परब गांवकर हाच्या अध्यक्षतेखाला पिळगांव पंचायत सभाघरात ही ग्रामसभा जाली. हे ग्रामसभेक 6 पंच वांगडी हजर आशिल्ले जाल्यार 1 पंच वांगडी गैरहजर आशिल्लो. हे ग्रामसभेत कोयर आनी हेर प्रश्नाचेर चर्चा जाली. मात मिनाच्या येरादारीचो प्रश्न मातसो तापलो. ग्रामसभा 1.5 वरां भितर सोंपली. हे ग्रामसभेक बायलां मेळून 50 लोक हजर आशिल्ले. किती त्रास जाता त्रास सगळ्यांक त्रास जाता. हो तुम्ही आज ग्रामसभेन ठराव घेतल्या राव घेतला सांगलो तांकां कोण पावसा हे सांगला हांव उलयता सावंत उलयता. सत्यांचे प्रश्न मायनिंगचे मांडले जो ट्रान्सपोर्ट आसा पळय तो बेगीन सुरू जाता तेच्या खातीर तुमी कितें तरी निर्णय घेवचो की तो 8 सुरू जावचो. तशेंच खळयो ज्यो आसल्यो त्यो पावसा पयलीं करच्यो क्लीन हे तेंच्यांनी प्रस्ताव मांडलो ताका आमी मान्यताय दिली की आमी येता ते क्लीन करता. तशेंच थोड्यो बांयो आसा पब्लीक ज्यो बांयो आसा त्यो क्लीन करपाचो हें घेतला प्रश्न तेंच्यांनी मांडलो तेजे आमी तांकां सोल्युशन दिला की आमी त्यो बेगीच्या बेगीन पावसा पयलीं सुरू करता. पूण सगळ्यो अश्यो जावच्यो ना ज्यो थोड्यांच्यो प्रायवेट आहा पळय त्यो जावच्यो ना भायर ज्यो पब्लीक अश्यो आसा त्यो 5 जाण तरी उदक व्हरता ते बांयो आमी क्लीन करतले. आनी तशेंच आतां थोडीं झाडां आहा डेंजरस आहा ट्री ती ऑलरेडी आमकां एक हितून कलेक्टरान लेटर दिल्ली आहा तेंची आमी नांवां दिल्लीं आहा ती सुद्दां आमी कटींग करून घेतले रोखडे. आनी मिटींग ही अशी बऱ्यापैकी जाली की कचरो तांडाव जावना कांय ना. आनी जे मायनिंगचे थोडे प्रश्न आसले जे आनी जे आमी तेंचे कडेन प्रश्न हे मागलेले लोकां कडेन तुमची सूचना कितें आहा ती कळोवपाची म्हणून ते एकूय कोणाची येवंक ना. हेच्या अर्थ की गांवांच्या लोकांक मातशें कितें तरी म्हणजे कितें डेव्हलपमेंट जाता जावं ते मातशें तरी पंचायतीच्या खुशा कशें दिसलें. फुडें तांकां अशें आव्हान केलां की तुमचे जे फुडले कितें तुमच्यो अडी अडचणी तुमचे प्रश्न कितें आसतले ते सविस्तर तुम्ही आमकां पयलीं मिटिंगे पयलीं जे दीस दिता ते पयलीं दिवचे. तेजे आमी तोडगो काडपाचे प्रयत्न करताले जितके जमता तितके मेळ्ळे शक्य ते करताले. आनी आमी गांव आसा थंय आमी सगळी पंचायत आसतली आनी आमचो गांवाचो जसो भरभराट जाल्ले काय ना तेन्ना आमचो गांव सुद्दां मोठ्या शिखरार पावतलो. आनी तशें आमी प्रयत्न करतले. आनी त्या खातीर आमकां लोकांनी परत हांव लोकांक आव्हान करता की ग्रामसभेक जशें येयले फुडचे येवचे ग्रामसभेक आनी तुमच्यो मागण्यो पुरे करून घेवच्यो. आनी तुमी आमकां सुद्दां हे ग्रामपंचायतीक डेव्हलपमेंट करपाक तेन्ना हातभार लावचो. आनी आमचो गांव नितळ गोंया वांगडा आमचो पिळगांव स्वच्छ ठेवपाचो आमी प्रयत्न करतलो. आनी लोकांक हांव परत एकदां आव्हान करता की गार्बेज आसा पळय ते गार्बेजीचो पब्लीक हेजे उडोवन आयज आमी MRF शेड बांदलेले आहा ते उक्तावण आतां रोखडेच जातले तेन्ना तो तुमी कचरो हाडून वेवस्थीत आमचे कडेन सपूत करपाचो. तेजा आमी कितें विलेवाट कितें करपाचें आहा तें आमी करतले. तेन्ना तो नितळ थंया ही तुमच्या कडेन कळकळून विनंती हांव लोकांक आव्हान मागतात लोकां कडेन. म्हाका एक सांग पावसान कितें तरी मायनिंग ट्रान्सपोर्टेशन बंद दवरा म्हटलं. हय आतां थोड्यांचे मागण्यो येयल्यो की ते दलदल जाता रस्त्याचे तेन्ना पावसान हो जो आसता पळय जेन्ना प्रवासी आहा पळय तांकां कसलीच अडचण येना तेंचे चिखल उखलता आनी हें आतां उडवता हें तें आनी स्लिपरी जाता रोड. तेन्ना त्या सगळ्यांनी डिमांड केला की पावसान हो शक्यतो तुमी मागा कलेक्टरा कडेन जावं वरिश्ठ आहा पळय कंपनी की ती पावसान हो वाहतूक आहा पळय ती मातशी बंद ठेवची आनी जेणे करून लोकांक वचप हे बरें सुखरूप प्रवास सारमानस रुटाक दिसता. सारमानस रूट आमचो सारमानस रूट पेगांव जंक्शन टू सारमानस. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचोच्या रिपोर्टर तुकाराम सावंत.
गुटखा खावपी आणि मडकेकार म्हणून फामाद आशिल्ल्या मनशाक थियेकार कशेच वेचून हाडचे ना अशी जाप मंत्री निळकंठ हळर्णकारान किरण कानोळकाराक दिली. थियेचो आमदार फ्लायट मोडार गेला आणि ताणें थियेत कसलेच काम करूंक ना अशी टिका किरण कानोळकारान केल्ली. थियेंतल्यान अपक्ष वेंचणूक लडोवपाची घोशणा केल्या उपरांत किरण कानोळकार उलयतालो. गुटखा खावपी आणि मडकेकार म्हणून फामाद आशिल्ल्या मनशाक थियेकार कशेच वेचून हाडचे ना अशी जाप मंत्री निळकंठ हळर्णकारान किरण कानोळकाराक दिल्या. थियेचो आमदार फ्लायट मोडार गेल्लो आसा. थिये मतदारसंघात ताणें कसलेच काम करूंक ना, ताका लागून थियेच्या लोकांक सध्याच्या आमदाराचो त्रास जावपाक लागला अशी टिका किरण कानोळकारान केल्ली. किरण कानोळकारान थियेंतल्यान अपक्ष वेंचणूक लडोवपाची तयारी दवरल्या आणि आपूण वेचून आयलो जाल्यार फुडाराक सत्तेर आशिल्ल्या पक्षाक तेंको दितलो अशी घोशणाय किरणान केल्या. जाल्यार मडकेकार म्हणून फामाद आशिल्ल्या आणि गुटखा खावप्याक थियेकार कशेच वेचून हाडचे ना असो दावो मंत्री निळकंठ हळर्णकारान केला. ह्या फावट थियेकार आपल्याक 5,000 मतांच्या आघाडीन वेचून हाडटले असो विश्वास लेगीत मंत्री आमदार निळकंठ हळर्णकारान उक्तायला. आनी कितें जाल्लें आहा, हांगासरल्या आमदाराचो परफॉर्मन्स हो झिरो हो सगळ्या लोकांक खबर आहा. थिवेचो आमदार मोबायल जसो आमचो फ्लायट मोडार वयता पळय तसो थिवेचो आमदार हो फ्लायट मोडार गेल्लो आहा. सो कसलेच काम ना, कांयच ना. लोक वाजेल्ले आहा. लोक फक्त रावता ती पळय निवडणूक फुडें जातली आसली, फेब्रुवारी मार्चान जातली आसली पळय ती बेगीन डिसेंबरान जाल्या पुरो म्हणून लोक मागतात, जेणे करून आनीक 2-3 म्हयने तांकां ह्या आमदाराचो त्रास सहन करपाचो ना. ताका जाता तितलो बेगीन घरा धाडपाचो हो निर्णय लोकांनी केल्लो आहा आनी धाडटले. पूण जो सरकार आसतलो पळय ताका हांव तेंको दितलो, कित्याक लोक म्हाका जे निवडून दितात पळय, थिवेचे लोक निवडून दितले अवश्य म्हाका, ते आपली कितें तरी कामां जावची, आपल्या मतदारसंघाचो उद्धार जावचो हेका लागून दिता. आनी जो सरकार पक्ष आसता पळय ताका तेंको दिवन रावप हे सहज. आर्जीक हे आमकां कॉम्पिटिटर न्हू सद्याच्या हितून. आमचो कॉम्पिटिटर जो आहा हो निळकंठ हळर्णकर आहा आनी आमचो फोकस जो आहा तेजेरूच आहा. बाकी खंयच्यारूच हेजेर हांव बारीक बारीक पक्ष आहा किंवा बारीक बारीक आनी कोण बसूंक सोदता हांव तेंचेर म्हाजें लक्ष ना. म्हजें लक्ष आहा हांगासरल्या आमदाराचेर, तेका डिफीट कसो करपाचो. तेणें एक चिंतूंक जाय तेजें कार्य जे तेजो वेव्हार मडको बिडको घेवन हे लोक एक्सेप्ट करिना त्या टायमार लोकांनी माफ केलें आनी भारतीय जनता पक्षा खातीर ताका निवडून दिलो. हे ताणें विसरचें न्हू. 10 लोकां फुड्यान तंबाखू तोंडान घालणारे हे लोकांक शिकोवंक शकता काय म्हणून तो खंयच्या देवळान गेलो सायटीक वचून तंबाखू थुकता हे दाखोवंक सोदता काय म्हणून. खंय चौकान खंयच्या देवळान वचून तंबाखू तोंडान घालून तो काडून सायटीक उडोवप लोक पळयतात. हे तंबाखू जेन्ना सरकार बंद करता हो आमदार जाता तोच स्वता तंबाखू खायता आनी कशें जातालें. हे फावट आमचे कार्यकर्त्यांचे काम, आमचे मंडळाचे आनी म्हाजें, आमी कमीत कमी 5,000 वयर लीड मतदारसंघात निवडून येतले. हे आमचे टार्गेट आनी हे आमचे ग्रासरूट लेवलार काम. वीणा मांद्रेकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. फोंडेच्या नागसर कुर्टी वाठारांतल्या दातल्याची कूड कुळे वाठारांतल्या दूधसागर न्हंयेत सापडली. ही कूड राजेश नायक हाची आशिल्ल्याचें कळटा. ताची कूड उफेताना दिसून आयली. पुलिशेन ताची कूड भायर काडल्या आनी पोस्टमॉर्टमा खातीर धाडून दिल्या. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. आमी कुळें आसा ज्या जाग्यार आज एक उदकाचेर वयर एक बॉडी उपतना दिश्टी पडली. जेन्ना ह्या संदर्भात कुळे पुलिसांक जेन्ना म्हायती मेळ्ळी तेन्ना कुळे पुलिसांनी ती बॉडी काडली आनी जेन्ना इन्व्हेस्टिगेट केले तेन्ना ती बॉडी नागजर कुट्टी हांगसरली राजेश राजू नायक वय वर्षा 39 याची म्हणून निश्चित जाली. जेन्ना ही बॉडी मेळ्ळी तेन्ना अंदाज येता की काल ही बॉडी बुडपा जाय आसलेली, कारण तो घरा कडेन सांगून येयल्लो खंय काल की आपूण न्हांवपाक वयता म्हणून. कोणा वांगडा वयता कितें वयता खंय काय सांगना. जेन्ना हांगा ती बॉडी उबली तेन्ना 24 वरांनी ही बॉडी उबली आसतली, कारण आयज ती दृश्टी पडली म्हणजे सकाळी ती 11 बी काल सकाळी 11 बी बुडलो आसतलो. पूण समज जर तेजे वांगडा जर कोणी येयल्ले जाल्यार ते ताका सोडून कशें गेले हो एक प्रश्नचिन्ह निर्माण जाता. कारण तो एकटो काय कोण न्हांवपाक येवचो ना. घरा कडेन तो ऑलरेडी पयलीं सांगून येयल्लो की आपूण हांगा न्हांवपाक वयता, पूण खंय वयता तें सांगून नासलेलें. आनी तो हांगा बुडलेलो आयज उदकाचेर उपतना मेळ्ळो आनी तेजी बॉडी सद्या कुळे पुलिसांनी पंचनामा करून तेजी पोस्टमॉर्टमा खातीर बॉडी मडगांव हांगा धाडलेली आसा. मेळयल्ले म्हायतीनुसार की ताका एक चलो आसा आनी एक
तेजी बायल आसा आनी तो सदां बेकार आसतालो आनी बायल तेजी कामां वयताली आनी चलो आहा तो धाकटो आसा आनी बाकीची जे तेजी कुटूंब आसा, बापूय आसा, भाव आसा अशें म्हणून कुळे पुलिसांनी सांगलेलें आसा. जी बॉडी मेळ्ळी ते कारण काल तो 11 सुमार बी बुडलो जावपाची शक्यता आसा, कारण 11 ही बॉडी हुबलेली आसा आनी ती बॉडी हुबतना पुलिसांक मेळिल्ली आसा. तेन्ना हेजे फाटल्यान कुळे पुलीस निरीक्षक जो आसा आमचा राघोबा कामत याच्या मार्गदर्शना खाली रोहन नाईक उपनिरीक्षक हो तपास करता. गोमंतक टीव्ही खातीर कुळेच्यान एकनाथ खेडेकर. बायण्याच्या उड्डाण पुला सकयल एका अनवळखी मनशाची कूड कुशिल्ल्या अवस्थेत सापडली. पुलिसांनी घडणूक थळार वचून पंचनामो केलो आणि कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर धाडून दिल्या. पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा. जायते जाण संवसार भोंवडेचे सपन पळयतात पूण ते साकार करपाचे धाडस खूब कमी करतात. केरळातल्या 32 वर्साचो श्याम पॉलान जिद्दान आनी आत्मविश्वासान आपल्या आवडीच्या सुण्याक घेवन सायकलीन 7 देशांचो प्रवास करपाक भायर सरला. कोचीन सावन सुरू जाल्ली ही खाशेली भोंवडी आतां गोंयांत पावल्या. श्यामाचो हो अविश्वसनीय प्रवास सध्या सगळ्यांचे लक्ष ओढून घेता. केरळातल्या कोचीन सावन 21 दिसां आधी सुरू जाल्लो हो प्रवास आता गोंयांत पावला. सादी सायकल, उण्यांत उणें सामान, कॅरियराचेर खासा तयार केल्ल्या जाळीदार पेटेत आपल्या आवडीच्या सुण्याक बसून सायकलीन 7 देशाचो प्रवास करपाक भायर सरपी ह्या खाशेल्या जोडयेन सध्या सगळ्यांचे लक्ष ओढून घेतला. 32 वर्सां पिरायेच्या श्याम पॉलाचे लग्न एका वर्सा आधी जाले, पण संवसार पळोवपाची ताची इच्छा कमी जावना. ताची आर्थीक स्थिती सारकी नासून लेगीत ताच्या बायलेन ताका ह्या खाशेल्या भोंवडेक आदार दिलो. श्यामान सायकलीन आपल्याक जाय ते सामान आपल्या बरोबर घेतला. तशेंच ताणें आपलो मोबायल चार्ज करपा खातीर सोलर चार्जर आपल्या वांगडा घेतला. श्याम दर दिसा सुमार 100 किलोमीटर प्रवास करता. हे खाशेल्या भोंवडे खातीर ताणें जय जवान जय किसान हे घोषवाक्य वेचून काढला आणि भारताचो झेंडो सायकलीक लावन तो भोंवता. भारतातल्या वेगवेगळ्या राज्या उपरांत नेपाळ, भूतान, म्यानमार, थायलंड, मलेशिया आणि निमाणे सिंगापुरात वचपाचे ताचे सपन आसा. ताच्या प्रवासात लोक ताका येवकार दितात. कांय कडेन ताच्या जेवणाची आणि रावपाची वेवस्थाय कांय लोकांनी केली. कांय लोकांनी तर ताका आर्थीक मदतूय केल्ल्या श्याम सांगता. देवळांनी रावप, न्हंयचेर न्हावप आणि थंय सावन परतून नवो प्रवास सुरू करप अशी ताची भोंवडेची वळेरी आसा. श्यामाच्या या खाशेल्या प्रवासाचे व्हिडिओ आणि फोटो ताच्या इश्टाच्या युट्यूब चॅनल पापामा मुव्हीज हाचेर अपलोड करतात. एक सपन पुराय करपाक पयशे न्हय पण मिच्छेव आणि चिकाटी जाय आसता हे श्यामान आपल्या खाशेल्या प्रवासांतल्यान दाखवून दिला. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. अस्नोडेच्या मैता वाठारांत एका घराच्या स्टोर रूमाक उजो लागपाची घडणूक घडली. ह्या उज्यात स्टोर रूमात आशिल्ले कपडे शिवपाची मशिनां, कपडे तशेंच पुरुमेताचे सामान मेळून लाखांनी रुपयांच्या मालवाजाचो कोबर जालो. शॉर्ट सर्किटाक लागून उजो लागिल्ल्याचो प्राथमीक अदमास आसा. ऋतिक परेकर हाच्या घराच्या स्टोर रूमाक उजो लागलो. उजो लागपाची घडणूक शेनवारा राती उसरा घडली. उजो लागलो तेन्ना स्टोर रूमात कोणूच नाशिल्ले. स्टोर रूम बंद करतना उजो लागिल्ल्याचे नजरेक आयले. दिवचलच्या उजो पालोवपी दळाचे जवान घडणूक थळाचेर पावता म्हणसर शेजाऱ्यांनी उजो नियंत्रणाक हाडपाक तांकां हातभार लायलो. या उज्यात कपडे शिवपाची मशिनां, लोकांनी शिवपाक दिल्ले शाळेच्या भुरग्याचे युनिफॉर्म, पुरुमेताचे सामान, आयदनां आणि हेर वस्तू जळून गोबर जाल्यो. मजगती उजो पालोवपी दळाक कळटकीच दळान घडणूक थळार वचून उजो नियंत्रणाक हाडलो. रात्री 10:30 पावणे 11च्या दरम्यान लागला आसतलो उजो, पण एक्झॅक्ट कळोना कितल्यांक जालें ते. माझे ते टेलरिंगाचे, हांव टेलरिंग करता, थंय टेलरिंगाचे सामान आसले सगळे, मशिनां आसली, कपडे लोकांचे आसले. हांव लॉक करपाक म्हणून येयलें पळय जाल्यार म्हाका आवाज येयलो. कितल्या रुमार लॉक करपाक येयलें पळय? 11:15 कशें जाल्यार अर्दे पेटलेले सगळे. मागीर फायर ब्रिगेडीक आपयले, लोक येयले सगळे धांवून, आवाज जायना बरोबर. अर्दे आमी मातशे पालयले पण पालवानालो तो, अख्खे सगळे पेटलेले. आणि कितें मेळटा ते आमी भायर काडले पूण चडशे लुकसाण जाले, जळोन गेले. पुरुमेताचे सामान आसले सगळे, मिरसांगे आसले, ते कडधान्य घेतले ते सगळे आसले.
आणि आता युनिफॉर्माचे ऑर्डरी घेतले ते कपडे आणले कोणाक कितें जावंक ना न्हू? जाऊ ना फक्त एक लुकसाण झाले पण साधारण कितले लॉस जातले? 2-3 तुटले 3 लाख? सगळे व्हडले व्हडले आयदनां असली तांब्याची पितळची घर बांधता तेन्ना सगळें सामान हाडून आमी सायडी दवरलें आनी कपडे ते शिवतामध्ये कपडे खूप आसले कपड्यांक एक गावून येयलो सगळ्या कपड्यांक उजो पडलो 2 बिल्डिंग मशीन आसली व्हडली ती गेली आमची एक मशीन गेले 3 लाख? 3 लाख कासलेटी आसल्यो आमच्यो 2 बऱ्यो कासलेटी आसल्यो दारां आसली आमची ती 2 दारां आसली 2 कासलेटी आसल्यो आनी आतां तें काम करपाक लागलो घराचें ते कालान उरलें म्हजें काम कित्याक लागून उजो लागलो म्हणटा? शॉर्ट सर्किट जालें आनी आमी एके सायडीक आसा आनी आमचे हो रूम आसा तो एके सायडीक आहा हांगा फक्त आमचे टेलरिंगाचें सामान सगळें आहलें 4-5 मशीन आहली 2-3 आमचे कडेन जाता ते आमी भायर काडले बाकीचे आमचे कडेन जायना उजवाड एकदम केळी घेतलो पंचायत बी कोण येवन गेले आतां? कोण येना पंचायतीचो पंच ना सरपंच कोण येना फक्त वाड्या वयले भुरगे आमचे आसले उखललेले ते सगळे धांवून येयले घरा उजो पेटलो म्हणून 11:30 आमकां कॉल येयले रितीक सुल्लेकर म्हणून तिने आमकां कॉल दिलो तेज्या उपरांत आमी विदीन 10 मिनटांनी थंय पावले आनी एक्शन क्वीक घेतली उजो म्हणजे ऑन वर गेले आमकां उजो पालोवपाक तेंचे कितें कितें सामान आसलें तेंचे थंय सगळें जळ घरान उजो पेटलो. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्या रिपोर्टर तुकाराम सावंत. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. ये मेरी पहचान और ये पारुल यूनिवर्सिटी की पहचान. Feel the beat and ride the waves. 16th and 17th May, dance to go a night away. 6 p.m. to 10 p.m. Joggers Park, come join the jam. Entry free for everyone. Music, lights, and endless fun. The Department of Tourism, Government of Goa presents Dabuli Musical Waves Music Festival 2026. Get ready for 2 unforgettable evenings of live music, electrifying performances, and amazing vibes on 16th and 17th May from 6 p.m. to 10 p.m. at Joggers Park, Shikali, Dabuli, Goa. Don't miss the wave. Dabuli Musical Waves 2026. Feel the beat, live the wave. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी